आज सुप्रीम कोर्टान पळय जे हियरींग आशिल्लें तातूंत फली नरिमन कर्नाटकाच्या जो कावन्सील आशिल्लो ताणें सांगलें की थंय प्रोजेक्टार काम चालू ना म्हणजे ताका कोर्टाक मिसगायड करपाचें आशिल्लें. त्या वेळाचेर कोर्टान तांकां सांगलें म्हणजे जजान तांकां सांगलें की हाज्या फुडें कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी कॅरीड आउट. हाज्या फुडें तुमी ताजें बांदकाम करपाचें ना. कळसा बांदोराच्या प्रोजेक्टा संबंदात तुम्ही काम करपाचें ना अशें कोर्टान सांगलां. म्हणजे हाचो अर्थ असो जाता की कळसा बांदोराचें काम जर ते कोर्ट तांकां करूंक दिना तर तो प्रोजेक्ट बंद पडिल्ल्याच भशेन जालो ना. पूण अजून हातान ऑर्डर मेळूना. एक्झॅक्टली कितें सांगलां तें कळना पूण सांगला ताचो अर्थ असो आसा अशें आदवोगादान कळयलां. केस डिस्पोज जाल्या आनी सांगलां नो वर्क विल बी कॅरीड आउट इन रिस्पेक्ट टू कळसा बांदोरा प्रोजेक्ट. आमकां सामकें तेळून रावचें पडटलें की कर्नाटका गव्हर्मेंट थंय कितें करता. जर तांणी काम केलें आमी कोर्टाक सांगचें पडटलें की ताणें काम केल्लें आसा आनी आमचे फोटोग्राफ सकट आमी तांकां दाखयतलीं न्ही काम चालू आसा म्हणून. तांकां भितरले भितर करपाचें ना म्हणजे कोर्टाक त्या प्रमाणे मागीर एक्शन घेवचें पडटलें. पूण सध्या तांकां सांगिल्लें आसा की तांणी काम करप ना. सॉलिसिटर जनरलान जे एफिडेविट फायल केलां तातूंत तांचे कडेन परमिशन ना हें सिद्ध जालां.